आयज जे शुगरकेन जे फार्मर्स आहा त्यांची महत्वाची एक बैठक जाली आणि ह्या बैठकीन तांच्यांनी जो फाटल्या फावटी ह्या शुगरकेन फॅक्टरी आता कितलीशींच वर्सां बंद आसा पण सरकारान सांगलेलें तांकां की तुमी ऊस लाया किंवा आनी कितें लाया पण तुमची जमीन पडीक दवरूं नाका आणि जे तुमकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय ते गेली 5 वर्सां सेगीत सरकारान तांकां दिल्लें आसा आणि आता सरकारान तांकां नवें नोटिफिकेशन काडलां। आमकां जी गव्हर्मेंटान स्कीम दिल्ली कारखानो बंद जाल्या उपरांत आमकां 5 वर्सांची स्कीम आमकां कॉम्पेन्सेशन राबयलें तें ह्या वर्सा बंद जाता पूण त्या प्रमाणे फुडें कितें करचें आमी फाटीं मिटींग घेतलेली त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान आमी सजेशन दिल्लें आमकां ही स्कीम फुडें चालू करची किंवा कारखानो चालू करचो अशें म्हणून तें केलें पण तेजें आमकां काय अजून मेळना आनी पयर तेन्ना आमी रोखडेंच सांगलें आमकां कितें नोटिफिकेशन बेगीन मेळूंक जाय आनी त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे तेणी आमकां धाडलेलें आहा तें म्हणटा कितें ऊस मारा आनी तुमी कारखाने हाडून घाला आनी जितली टनेज जातली तितलोच पयसो मेळटलो मग त्या प्रमाणे आमी आयज डिस्कशन सगळ्या मेंबरांनी मांडलें तेन्ना आमकां हें मान्य ना। जर सरकार 26-27 2 वर्सां एसिस्टंट स्कीम ही वाडयता म्हणजे ती सहकार्याक दिता तें वाडयता कंपेन्सेशन दिता तें जाल्यार आमकां ऊसाचें कंडिशन आज घालपाक हें आज लावपाक शक्य ना तेन्ना आज ऊस मे म्हयन्यान जरी नोटिफिकेशन काडटा आतां आमकां तो ऊस लावन तो फॅक्टरी घालपाक मेळना तेन्ना हें एसिस्टंट आमकां दिता तें फाटली स्कीम जी चालू आसली तशीच ती 26-27 2 वर्सां ही चालू दवरची आनी जर फॅक्टरी चालू करपाची जाल्यार आमकां कितें नोटिफिकेशन दिवचें आनी ऊस लावपाक फुडें शेतकारांक एक हें दिवचें की आदार दिवचो ही आमी घेतले म्हणजे एक आमकां आश्वासन दिवचें आनी एक एश्युरन्स की ऊस फॅक्टरी संजीवनी घेतली ह्या हेजेर आमी ऊस लायतले। सो सरकारान म्हाका दिसता कितें तरी निर्णय घेवन ऊसकारांक सांगपाची गरज नाल्यार हे ऊसकार अशेंच तात्कळत उरतले आनी हो सदांच हो प्रश्न उपासत रावतलो कारण ऊस लावपाचो काय ऊस लावपाचो ना फॅक्टरी चालू जातली काय फॅक्टरी चालू जावची ना हेजेरूच तेंची म्हत्वाची बैठक जावन तेंच्यांनी सीएमा कडेन नवें नोटिफिकेशन रोखडेंच जारी करचें अशी मागणी केल्ली आसा। स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू।